प्रतीक्षाबाई, पहिले रिएक्शन तुझे रिझल्ट दिल्यावर. अ, म्हाका खात्री असली की हांव निवडून येतले, कित्याक की म्हाज्या वांगडा देवाचो आशिर्वाद तसोच म्हाज्या पप्पाची जी कामां तेणी केल्या ती, तशेंच आमच्या कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट आसलो. अ, आनी आमचे जे लिडर आसले तांच्यांनी म्हाका खूब खूब सपोर्ट केला. तेच्या खातीर म्हाका खात्री असली की म्हाजी विजय जातलीच. सो पप्पान केल्ले कामाचे मेंटेनन्स वर्क स्टार्ट. हय हय शुअर. प्रदीप बाब, तुम्ही वार्ड रिटेन केला, वार्ड रिझर्व जाल्लो, मागीर तुमी चलयेक विशयी रिटेन केला, तुमचे रिएक्शन बरें आनी कितें सांगपाक सोदता? जे आम्ही कितें कामां थोडी उरलेली म्हणजे चालू असली ती आता ते कंटिन्यू म्हणजे चली करतले. ओके. पॅनलातले तुमचे चडशे येवंक जिखोन येयले ना, चडशे बीजेपी पॅनलातले जिखोन येयले. तुम्ही फक्त केतनाचे एकूच कॅन्डिडेट सध्या आतां पर्यंत येयला. अशें कित्याक जालें अशें दिसता तुका? ते आता प्रत्येकाच्या वॉर्डान तेंच्यांनी कशें कितें काम केलां तेजेर आसा न्हू अवलंबून. आता हांवें पळय इतलें काम केलां, हांवें अपेक्षा धरली कमीत कमी 300 वोटिंगान हांव येतलो म्हणून. 600 येयलो, कमी वोटिंगान येयलो न्हू लेडी. तशें तें म्हणजे तशें सरकारा वटेन लोक वोटिंग करता अशें जालें ना हेजो अर्थ. ओके. जेवढेन सत्ता तेवढेन लोक वचपाक सोदता. जेवढी सत्ता आहा, सत्तेक ते सत्ते वाटेनच्यान तांकां सांगतात तुमकां नोकरी दितलो, हें दितलो, तें दितलो. ही आमिशां पळय दिल्ली तेंच्यांनी. त्या खातीर लोक उलोवन तेंचे वाटेन गेले चडशे. ओके. तुझे पहिले एजेंडाचेर काम कितें आसतलें वार्डा खातीर? सगळ्यात पयली जे कामां कोड लागलेल्या कारणान उरली करपाची ती कंप्लीट जातली. तशेंच फुडें डेव्हलपमेंट्साची आमी बाकीची सगळी कामां स्टार्ट करतली. रस्त्यांची काम, तशेंच ओवरऑल पळोवंक वचत जाल्यार जे मार्केट इश्यू आसा तेजेरूय आमी फुडें सरतली आनी तेजेर निर्णय कितें तो आमी घेतली. ओके. थँक्यू प्रतीक्षाबाई.